आयज एक उमेद जाल्या कुट्टाळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक, कित्याक शिगमो हो पयले फावटी आमच्या कुट्टाळ्यान जाता तेन्ना सगळ्या तरणाट्यां भितर एक जोश आसा असो, कित्याक आमकां शिगमो पळयता जाल्यार आमकां या तर मडगांव या वास्को या पणजे वयचें पडटालें, पूण आयज आमच्या लाडक्या आमदारान हो शिगमो आमच्या दारा पर्यंत हाडलेलो आसा. इतली सुवर्ण संदी आमच्या कुट्टाळकारांक हांगसर बसून आमकां शिगमो पळोवपाक मेळटली हे फावटी. तेन्ना हांव मागतां आमचे जे MLA आसा श्री आतोंजय वाझ यांची इनिशिएटीव घेवन हो जो कार्यक्रम जो शिगमोत्सव जो आयोजन जाता तांकां हांव मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमी उपस्थित आशिल्ले हांगा प्रेस मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, रिपोर्टर हेंचेय हांव सगळे आमचे मेंबर या सभासद मेंबरां सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे वांगडी सगळे मेंबर आसा, मागता सगळ्यां कडेन एक मोठे जल्लोशान हो आमी शिगमोत्सव साजरो करुया आनी कुट्टाळचें नांव हे गोंयचे बरा फर्स्ट टायम आमी आयोजन करता, पूण कुट्टाळचें नांव आमी बऱ्या पैकी गाजोवन दाखोवया. कोर्तालीं कला केंद्राचे वतीन आमच्या कुट्टाळे गांवांत हो शिगमोत्सव फर्स्ट टायम बाब MLA बाब आतोन वाझ हेणें सुरवात केल्या आनीक तेणें आतां तेजी लेवलाचेर सुरवात केल्ली आहा. हेजे फुडें ती गव्हर्मेंटाचे तर्फे जाता जाल्यार तेणें ट्राय करची आनी ते हितून घालून घेवचें आनी इतलें मागता. आमचो प्रोग्राम स्टार्ट जातलो तो असो, आमी सगळ्या रोमटामेळाच्यो लॉट्स काडटले. लॉट्स काडून आमी सगळ्यांक तांचो टायमींग फिक्स करतले, जेणे करून आमचो टायम वाचतलो आनीक सगळ्यांक बरो हें जातलो. कित्याक नाल्यार आमी पळयला सगळे कडेन 4-5 सकाळचे शिगमे सोंपतात. सो आमकां तशी एक रिक्वेस्ट येयली आनी आमचो MLA बाबूय त्या हेका फोर जालो आनीक आमी एक हें केली लॉट्साची एक हें करून आमी लॉट्स घालपाची तयारी केली आनी आमी ह्यो 3 तारखेक सगळे ग्रुपाचे मेंबराक आपोवन लॉट्स घालताले. सो त्या जातकीर 7 तारखेक आमी आमचे श्रीफळ दवरताले श्री मंगेश देवाच्या चरणी आनी शांतादुर्गा सांकवाळ्याच्या चरणी. तेन्ना आमी थंय वयतना वाजत गाजत वयतले तेन्ना आमदार आसतलो आनीक सरावंडींग एरियाचे सरपंच आनी पंचवीस आसतले. मागीर मेन आमचो 3:30 8 तारखेक आमी ऑफिशियल शिगम्याचें इनॉग्रेशन करतले. तेन्नाय बी आमचे आमदार आसतले, ZP आसतली आनी सरावंडींग सरपंचीस आनी पंच मेंबर आसतले आनी आमचे सगळे लोकल्स आसतले. सो अशें करून आमी ही तयारी केल्या आनी जेणे करून सगळ्याचो टायम सेव जावचो आनीक आमचो प्रोग्राम बरो जावचो. आयज आमचे मदीं आमी कोर्ताली कला केंद्र कोलॅबोरेशन विथ कोर्ताली नागरीक शिगमोत्सव समिती हो फर्स्ट टायम आमी कोर्ताली गांवांत हो घडोवन हाडटात आनी आमचे सगळे जे कमिटी मेंबर्स हांगासर आमचे आसात. आतांच आमचे कमिटीन सगळे आमचे कितें हांवें ब्रीफ केल्लें आसा तेचे वयर हांव परत डिटेल वचना. हो शिगमोत्सव करपाचो कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसा आमी कोर्ताली गांवांत जेन्ना हेजे आतोन वाझ जे म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन हांव सदांच आमचे जे लोकांक कितें जाय ते पळोवनूच हांव फुडें वयतां आनी ते पळोवनूच आयज आमी हांवें कितलींशीं संस्था घडलेली आसात आनी ह्यो संस्था कित्याक घडपाक घडल्यो कित्याक तुमकां खबर आसा जेन्ना संस्था घडटा तेन्ना आमकां जी गव्हर्मेंट स्कीम आसा जे आमचे गव्हर्मेंटचे कितें फंड आसा तो आमी लोकांक कसो पावोवपाक जाय ताच्या आदारानूच ही हांवें कितलीशीं संस्था घडलेली आसा. ताचे वयर हांव तुमकां चड हांव सांगना, सगळें तुमकां खबर आसा. कितें आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लब आसा, कोर्ताली अर्बन कॉपरेटीव सोसायटी आसा, कितल्योच म्हणजे 10 म्हणजे सोसायटी आसा. हे सोसायटी वयर एक तुमकां खबर आसा कोर्ताली कला केंद्र आसा, जे आमचे कल्चरल प्रोग्राम जावं कोर्ताली स्पोर्ट्स क्लब आसा. हे सगळे आमची संस्था जे आमचे एक्टीव आसा आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमकांय जे आमकां आतां तुमी फाटल्यान पळयतात म्हाका दिसची उमेद जाली कितें हे भाव आमचे आयज हांगासर आयले. एका उतराक कालूच ताका वॉट्सॅप केल्लें, ताच्या उतराकूच हांगासर येयले. म्हाकाय उमेद दिसता आतां पळोवपाक, कित्याक ताकाय उमेद आसा. आनी जेन्ना तुमी पळयलां लास्ट इयर आमी कार्निवाल घडलेलो आनी हे कार्निवालाक आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी ह्यावूय वर्सा आमी कार्निवाल घडोवन सेकेंड टायम कार्निवाल घडोवन आमकां बरो रिस्पॉन्स लोकांचो मेळ्ळो. आनी तुमकां मिडियाक खबर आहा, लोकांनी मिडियाचेर पळयलां कितलो लोक जालो, कसो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो. ताका लागून आमचे सगळे आमचे भाव म्हणपाक लागले लास्ट इयर आमी शिगमोय हें करपाक जाय. तेन्ना गेल्या त्या वर्साक हांवें
चिंतलें एक वर्स म्हाका मेवलें आनी खरेंच जेन्ना आमचे भाव सांगता शिगमो कित्याक जावचें न्हू कुट्टाडे गांवांत आतां बाब संदिपान भाव सांगलें आमचो जो गांव आसा कुट्टाडे गांव आसा हो सेंटर जावन आसा जावं वास्को वच मारगांव वच पणजे वच फोंडें वच हो आमचो एक गांव मिडल जो आमचो हांगासर केसरवाल स्प्रींग बी आसा आनी हो सेंटर जावन आसा आनीक सगळे गांवचे भाव हांगासर आमकां पास जाता जाल्यार आमच्या कुट्टाळेच्या वचोनूच आमकां पास जावचें पडटा ताका लागून हो आमी हो जे आमचे आयज शिगमो जो घडोवन हाडला तो आमचो 8 तारखेर आसा हांव जेन्ना आमचे कार्नवालाक इतलो लोक आमकां रिस्पॉन्स येयलो तेच भाशेन हांव सोजमोता आमचो गांवचे लोक सगळे भायर सरोन जावं सिनियर सिटीजन जावं भुरग्यांक घेवन केसाक येतलीं आनी आमकांय जेन्ना तुमी भायर सरता तेन्ना आमकां एक उमेद आसता उमेद येता कितें काम करपाक ताका लागून आमी सगळ्यांनी मेळोन आमी चिंतलें बाबा आयज 8 तारखेर आमी हो प्रोग्राम करुया आनी सगळे रेडी जाले ताका लागून आयज आमी हे प्रेस घेवपाक पावले हांव सोजमोता तुमी सगळे भाव भयणां भुरग्यांक घेवन फॅमिलीक घेवन तुमी 8 तारखेर 4 वरांचेर हांगासर येतले आनी हो प्रोग्राम जो आमचो कार्नवालाचो जो प्रोग्राम हो आमचो शिगमाचो जो प्रोग्राम आसा तो बरे भाशेन पळयतले म्हणून आदींच फुडें सगल्यांक तुमकां हांव घालता देव बरें करूं म्हणटा खातीर कित्याक मुद्दम करून काल हातून बाबाच्या ऑफिसांतल्यान आमकां फोन आयलो आनी आयकतना उमेद दिसली कित्याक खरेंच आमच्या कुट्टाळे गांवांत हो प्रकार जायनाशिल्लो कार्नवाल जाल्लो आयकला येवन गेले तेन्ना पोर्तुगेज नागरीक शिगमोत्सव समिती ही ऑर्गनायज करता पयलेच फावट ह्या कुट्टाळे गांवांत शिगमो तेन्ना आमी सगळे कुट्टाळेच्या नागरिकांक उलो मारता सगळ्यांनी आमी एकठांय येवन हो जो कार्यक्रम पयलेच फावटीक आयोजीत केल्लो आहा तो आमी यशस्वी करून दिवया आनी जशें मडगांव म्हापसा वास्को सगळे कडेन जे शिगमोत्सव जाता तितून आमी ते महोत्सवान वांटेकार जावया आनी एक हेजे फुडें वचून एक कुट्टाळे नागरीक समितीक सरकाराचो तेंको मेळटलो ही आस दवरून आमी हो बरे भशेन कार्यक्रम करून घेवया